गोंय सरकारांतले मंत्री कितल्याशाच म्हयन्यांनी जागे जाल्यात. बुधवारा दीस मंत्रालयान सुदीन ढवळीकार आनी विजय सरदेसायाच्या फुडारपणा सकयल मगो, गोंय फॉरवर्ड, भाजप आनी अपक्ष मंत्र्यांनी गोंयचें न्हिदिल्लें सरकार जागे दवरपाचो प्रयत्न केला. बुधवारा मंत्र्यांच्या जाल्ले हे बसकेन अर्थसंकल्पान मांडिल्ले गजाली पुराय करपा खातीर वावुरपाचो निर्णय घेतला. तुमीच आयकात. अशें काल डिस्कस जालें की आमच्या कॅबिनेट मिनिस्टरा मदीं की आमी प्रत्येक वेनसडे 11:30 आमी हांगा मेळपाचे आनी त्या प्रमाणे आज सकाळीं 11:30 हांगा मेळपाचें. त्या प्रमाणे आज आमी सगळे मेळपाचें ठरयलें आनी आमी मेळ्ळे बी. काही आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर ना, बाबू उसगांवकर, गोविंद गावडे, मागीर विनोद पालयेकर, हे डिस्टंट अंतरार आशिल्ल्या कारणान पावना. माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकर जरी बरे ना जाले तरी तांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी मुखार वचपाचें थारायलां. रोखडीच लोकसभेची वेंचणूक जाहीर जावपाची आसा. वेंचणूक जाहीर जाल्यार गोंयचो अर्थसंकल्प कागदारच उरतलो म्हूण ह्या मंत्र्यांनी सरकाराच्यो येवजण्यो आनी दिल्ली आश्वासन मुखार व्हरपाचो केल्लो प्रयत्न गोंयच्या फायद्याचोच आसा. मुखार वता आसतना जे बजेट स्पिचीत ताणें काही गोश्टी मांडलेल्यो त्यो इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आज काही आमी डिसिजनां घेतल्या. ही डिसिजनां घेता आसतना प्रत्येकाच्या खात्यात जे जे बजेट स्पिचीत मांडलां, आज आमी 6 म्हयने जाले, हाफ ऑफ द इयर इज पास, आनी फुडल्या सादारण फेब्रुवारी नंतर केन्नाय कोड ऑफ कंडक्ट येवं शकता. आनी त्या खातीरूच ज्या गोश्टी बजेट स्पिचीत आनी बजेटांत आसा त्यो इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर प्रामुख्यान आमची फुडली जी मिटींग आसा त्या हेतूंत आमचो प्रयत्न आसतलो आनी त्या खातीरूच आजची मेन मिटींग आमी आपयली. सरकार घट्ट आसा हे दाखोवपा खातीर सगळे प्रयत्न करताले. सरकारान गडबड चल्ल्या हाची हेर पक्षांनी खंत करची न्ही अशी शिटकावणी विजय सरदेसायान दिल्या. We will have a review with the officials of the government, especially certain key departments where budgetary allocation and its expenditure is related, and we are going to set up our short-term and long-term priorities so that this government is not only stable but is able to give an administration that gives good governance. That is our long-term and overall ambition, motto, objective, or whatever you may call it. आजें इम्प्लिमेंटेशन जावप म्हणल्यारूच परफॉर्मन्स सरकाराचें दिसप. हें दिसपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाक आमी संघटीत आहात, आमी एकवटान आहात, आनी तें कितें जें करूंक जाय तें आमी बरोबर करतले. तातूंत आमकां मुख्यमंत्र्याचें कोऑपरेशनूय आसतलें आनी गायडन्सूय आसतलें. ऑल ऑफ अस सिटींग हियर is very clearly a message to Mr. Khalap that there is no earthquake this side. It's possible on his side. And for this, तो जर कसलें उलोवंक सोदता फुडें ताकाय रिजल्ट आमी बेगीन दाखोवंक शकता. गोंयान 24 तास उदक दिवपाचे दिल्ले उतर पाळपा खातीर सरकार आतां पोर्तुगाल सरकार कडेन करार करतले. माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की येता त्या वर्सा 2018-19 आनी त्या नंतरच्या फुडले 5 वर्सां गोंयांत 24 तास उदकाची पुरवण 365 डेज आमी करतले आनी तो प्रयत्न आमच्या ह्या सरकाराचो आसा. आनी त्या खातीर पयलो स्टेप आमी जो घेतला की वी आर सायनींग अ एग्रीमेंट अलॉंग वीथ पोर्चुगीज गव्हर्मेंट लिस्बन ऑन 29 at 11 o'clock इन गोवा. आनी माननीय जे मंत्री बाब फेर्नांडीस त्या खातीर गोंयांत आयिल्ले आसा. त्या शिवाय तो सबंद गोंयचे जे प्लांट आसा थंय विजीट करता आनी एक नवें पर्व
वॉटर सप्लाय जशें आमी जपाना बरोबर केलें, जपान इंटरनॅशनल बँके बरोबर केल्लें, तशें गव्हर्मेंट ऑफ पोर्चुगल हांचे बरोबर करता आनी इम्प्लिमेंटेशन फॉर नेक्स्ट 5 years आमी हें करपाचें थारायलां.